Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. युवकार हा संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. सरकाराचे परवानगीत करतात काम. सगळे परवाने आशिल्ल्यान काम चालूच उरतले म्हणटात रेल्वेचे अधिकारी. काम बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो थळाव्या लोकांचो आरोप. लोकांक सतापी प्रश्नाचेर विधानसभेत जाली चर्चा. सरकार गोंय आनी गोंयकारां खातीर काम करत रावतले म्हणटा भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे. वास्को स्पोर्ट क्लबाची चर्चिल ब्रदर्साचेर जैत. धुळेर स्टेडियमार जाल्ली मॅच 2-0 गोलान जिखली. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थळाव्या लोकांनी विरोध केल्यारूय प्रकल्पाचे काम थांबोवचे नात, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यान सांगले. रेल्वेचे अधिकारी आणि गिरदोळ्याच्या लोकांमदी शेनवारा बसका जाली. प्रकल्पा खातीर लागपी सगळे परवाने तांच्याकडे आसात, देखून काम चालूच दवरतले अशें तांचें म्हणणें. रेल्वेन बेकायदेशीरपणान काम चालू केला तेन्ना तांकां काम करपाक कशेंच दिवचे नात अशें थळावे लोक म्हणटात. रेल्वे प्राधिकरणान गरजेचे परवाने घेवंक नात अशें लोक सांगतात. दनपारां 3 मेरेन चलिल्ले बसकेंतल्यान कांयच साध्य जालें ना. रेल्वे अधिकारी आपले भुमिकेचेर ठाम रावले. That you actually people feel that you are a very important person in railways, and as far as I know, you are not an employee of the railways. Correct me if I am mistaken. You are not an employee of the railways, and you will not be able to solve the problems, questions what people have asked. And since you said I still respect your past, my suggestion is you should leave the job, because railways is going to face problem because of conflict with the people. It's a humble request. It's you say brotherly or with sincerity, you should leave that job in the interest of the people of Goa. You have one of the no documents, you have no CRZ permission, you have no WRD permission, you have no TCT permission, we have no land documents, yet you are encroaching in our lands. Now I want to know under what section you have acquired this land. We started in 2008. First we started under the Land Revenue Code, then you start under the Right to Fair Compensation Act, and now you come and use the Railway Act. How is this laws amending to? Now you are government. Is the government biggest violator of law? We should be the violator of law, not government. लोक आपल्याची कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी करतलेच ही आमकां 100% खात्री आसा. आनी आयज जे भशेन सरकार लोकांक सांगता की आमी कायदे मोडटले आनी तुमी जाय ते करात, हे एक भशेन सरकार सांगता की लोकांक एक सांगता की तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी करात. लोकांक आमकां मेसेज दिता की तुमी भायर सरात आनी जी इलिगॅलिटी चालू आसा ते तुमी बंद करात. हे आमकां आयज क्लियर मेसेज मेळटा. They are doing their own work, and Mr. John wants to say that they mark the plants, trees and then cut. Mr. Saul is a witness. 3 times I stopped them of cutting. 3 times. And one time there was a contractor supplying mark to the railways. He cut one tree of mine, and I made a complaint in the police. When the fellow came, well it is, I don't know what his, he is assistant inspector or whatever it is, he just gave him bad words, accepted from him, he told me, accepted from him 500 rupees and gone. My tree also he ate. There is some misunderstanding about construction of the railway platform there in Chandor station. There was a construction which was carried out
with the help of retaining wall in order to reduce the number of land, the length of land which is required for making the station. So in the process of construction, there are some blockage to the river waters, the water body. So yesterday an issue was raised. So we have promised them we will talk to the panchayat today. Until such time we talk to the panchayat and clarify all these points, we will call off war. So that's why we are having today. Today, WRD official inspected the place and they said you are not taken any permission from them. Other side you have taken, but this side you have not taken. Okay. See, as far as those things are concerned, I have clarified earlier also during my remarks that any state government who is giving us permission to do the work, see, there may be specific permission, no specific permission, but they are all a party to agreeing us to do the work there. So that we will sort it out. Every tree that we cut, we take permission from the forest department. गोवा 365 खातीर गिरदोळच्यान रमेश नायक रावत. 4 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन बऱ्या तरेन पार पडले. लोकांक सतापी प्रश्नाचेर हातून चर्चा जाली. देखून समस्यांचे एकूण चित्र स्पष्ट जालें. हे सरकार गोंय आनी गोंयकारां खातीर काम करत रावतलें अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसाचे काम शेनवारा फांतोडेर 2:15 सुमार सोंपले. हातूंत कोळसो, रेल्वे रुळाचे दोट्टीकरण, महामार्ग रुंदीकरण, तामणार वीज प्रकल्प, पर्यटन आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. अधिवेशन बरे तरेन जाल्ल्यान तानावडेन मुख्यमंत्री आनी सगळ्या मंत्र्यांची तोखणाय केली. Speaking to Goa 365, the state BJP President Sadanand Tanawade congratulated the Chief Minister and all the MLAs for conducting the House session smoothly. असेंब्ली कशें की सरकारान बऱ्या तरेन हँडल केलें मुख्यमंत्र्यान आनी बाकीच्या हांच्यांनी. पण हेजो अपोजिशन म्हणून थोडेशें कशें आसता की ते थोडे एक्स्ट्रा स्मार्ट जे दाखोवपाक जाय तर तांकां दिसता ती एक संदी आसता. ताका लागून थोडे जाण एखादी बरोबर कितें आसत जाल्यार उलोवपाक हरकत नासता, पण तेच विशय रिपिटेडली परत तेच विशयाचेर तेंच्यांनी उलोवप आनी थोडीशी प्रसिद्धी घेवपाक लागून थोड्यांचे प्रयत्न आसता आनी त्यामुळे तो करतात. तातूंत कांय एज अ ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी करपच आसता ते, त्यामुळे ते करतात. जे ऑपोजिशनान टिका केल्या त्याच्यावर एक रिप्लाय म्हणजे तुमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्याला सुकूरच्या सरपंच संदीप कार्तिक जैन रिप्लाय दिलेला आसा. म्हाका दिसता की कारण कशें आसता की जेंच्यांनी हांवें आतां आयकतालो रिप्लाय तांचो, कारण त्यांनी ज्या तरेन तांचेर वैयक्तीक उलयले तें उलोवं जायना. कारण वैयक्तीक राजकारणा भितर राजकारण वेगळें आसूं जाय आनी वैयक्तीक रित्या एखाद्याचेर आरोप करप चुकीचो आसा. कारण कार्तिक कुंडलेकर हो आज जिल्हा पंचायतीचो सदस्य म्हणून निवडून आयला आनी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचो तो आजचो अध्यक्ष आसा. सामान्य कुटुंबातलो मनीस आनी ताका लागून एखादो जर सामान्य कुटुंबातलो जर वयर सत्ता आसत आनी भारतीय जनता पार्टीन ताका बऱ्या तरेन समर्थन करून आज त्याचे सगळ्यांच्या सहमतान तो आज जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आसा आनी त्यामुळे त्याच्या खुर्चेक रिस्पेक्ट दवरून तेंच्यांनी उलोवं जाय. त्यामुळे उगीच क्रिटिसिजम करून तेतून कांय अर्थ नासता. आनी ताका उपमा पयलीं कार्तिक कुंडलेकरान ताका कांय म्हणूं ना. तेणेन कार्तिक कुंडलेकराक जर एखादी गोश्ट उलयता आसत, वॉशिंग मशीन पानी खंयचें जर म्हणटा आसत जाल्यार तें चुकीचें आसा. कारण त्या वॉशिंग मशिनान तो येवन गेल्लो न्ही हाच्या पयलीं. सुकूर सरपंचान कशें जाता की सुकूर सरपंच आसत आमचे बाकीचे थंयचे जे पंचायत मंडळ आसा हे मंडळ ज्या वेळाचेर ताका समर्थन करतले त्या वेळार ते बरें आनी आज ते वायट अशें जावंक शकना न्ही. कारण ते थंय ग्रावंडार निवडून आयिल्ले आसात, तांकां थंय त्या भागांत तेंचो रिस्पेक्ट आसा म्हणून ते लोक तांकां निवडून हाडटात. थंय एखादो पंच ज्या वेळार निवडून येता तो स्वताच्या कॅपेसिटीचेर निवडून येता. एखादो आमदार सांगता म्हणून तो निवडून येना न्ही. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिग्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सुकूर पंचायत आनी आमदार रोहन खंवटे हांच्या मदलें शाब्दीक युद्ध दिसान दीस वाडत आसा. आमी भाजपा खातीर वावुरता हेच गजालीक लागून रोहन खंवटे आमचेर बेजार आशिल्ल्याचें पंचायतीचें म्हणणें. शेनवार दीस सुकूर पंचायतीचे पंच वांगडी आनी सरपंचान परतून एक फावट आमदार रोहन खंवटे आड आवाज काडलो. भाजपात मंत्री आसतना रोहन खंवटे पंचायतीक मजत करतालो आनी आतां तो पंचायतीक कोयरान काडटा अशें तांचें म्हणणें. पळयात.
काही अडचणी खातीर जे गांवचे लोक काही अडचणी खातीर गव्हर्मेंटा पर्यंत पावना, जे गव्हर्मेंटा पर्यंत नंबर गावना, तांकां भरपूर जी अडचणी आहा पंचायती पर्यंत पावना. आयज भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या फाटल्यान आसतले आनी आसा हेच्या फुडें आसतले. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की त्या लोकांक जे जे हितून स्किमीनी जे जे अडचणींनी तांकां काही मदत करूंक जाता तशी मदत करपाची सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, कळकळीची रिक्वेस्ट करता. जे इलिगली म्हणटा ते इलिगली ते चालूच ताजे तोंडान. आयज त्यांनी फक्त ते प्रेस घेवन इल्लेसो प्रेस घेवन हांव नको ते प्रेस घेवन कितें करपाचें आनी कितें धरपाचें ते खातीर ते इल्लेसो प्रेस घेवन गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट उलयता. अरे बाबा हो गव्हर्मेंट जी कामां करता कोविडाच्या टायमार भरपूर कामां केलेली आहा गव्हर्मेंटान, हे सीएमान भरपूर कामां केलेली आहा. आयज हांव ताका चॅलेंज करता, जे इलिगली म्हणटा न्हू इल्लिगली इल्लेसो म्हणिता तो, हांव ताका चॅलेंज करता. इल्लिगली कितें आहा गांवची घरां जी लोकांची आहा ती ताका एक घराक वचून ती नोटीस न्हू ती मोडून दाखोवची, हात लावन दाखोवची. आयज आमचो सरकार आहा, आयज म्हज्या वांगडा सरकार आहा, आमी सरकारा वांगडा आहा. हे गांवच्या लोकांक सांगता की आयज तुमी तेच्या वांगडा आहा, तुमकां त्यांनी फसयलेले आहा आनी भरपूर जे आहा तांकां सांगता तुमी बोकडे जावं नाका, बळीचे बोकडे ते आमी तुमच्या पर्यंत पावपाचें काम करतले. आयज त्यांनी सुकूर पंचायतीची आहा इल्लेसो म्हणटा की सुकूर पंचायत ही गार्बेज पंचायत, ही गार्बेज. हांव नको त्यांनी गार्बेज कित्याक म्हणटात म्हणजे ते तुज्या वांगडा जेन्ना जे टायमार तुमच्या वांगडा आसले जी पंचायतीन तुका साथ दिलो आयज हे जाग्यार पावलो तीच पंचायत आयज गार्बेज. म्हणजे तुज्या वांगडा रावता तेन्ना बरी पंचायत, तुज्या वांगडा रावता तेन्ना ते बरे आनी तुज्या वांगडा ना तेन्ना ते गार्बेज. आयज तुमी सगळ्यांक समजून घेवचे. आयज ताका आयज हे सुकूर पंचायत बाकीचे सगळे पंचायती आहा ते पंचायतीन बाकीच्यांनी लक्षांत घेवचे. फाल्यां तुमचे मातशें कितें तरी जालें तेजे कडेन जो पर्यंत वेव्हार जायना सामको तो पर्यंत मनशाक कांयच कळना. हो जो आमदार आसलो तेन्ना मिनिस्टर जाल्लो जे सरकारान पांय पडून येयल्लो की आपूण आपल्या भारतीय जनता पक्षाचे ट्रस्ट आहा, आपूण आपले फेथ आहा आपल्याक घेया, आमदाराचो मिनिस्टर केलो आमचो मनोहर भाई लेट आयज आमच्या मदीं ना भाई. तेणी विश्वास धरून ताका एक वॉशिंग मशिनान घातलो. तो वॉशिंग मशीन म्हणटा इल्लें आसा. हांव न्हू तेणी खंयचे तेणी फॉरन मशीन हाडलां. ते फॉरन मशिनान तेणी खूब जाण घालून पयले पूण आसा तशेंच जाता. हे आमचे सुकूर पंचायत मेंबर वचून आहा तांकां सुद्दां तेणी त्या वॉशिंग मशिनान घातले आपूण हाडलेले. पूण भारतीय जनता पक्षाचे वॉशिंग मशीन तो म्हणटा तेजे गजाली सांगता तेजे उतर सांगता की ज्या वॉशिंग मशिनान ताका सुद्दां घालून पयलो बरेच वर्सां पयलो ताका पूण ताचो चिखल वचना. आहा तो आपले रूप दाखयले शेड्या भशेन. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिग्स. वन टायम सेटलमेंट येवजणेचो लाव घेवन आदली सगळीं बिलां फारीक करतले. मुरगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान सांगले. सरकाराची ही येवजण सगळ्याकूच बऱ्याक पडटली अशें तांचें म्हणणें. फाटल्या 20 वर्सांची बिलां फारीक करपाची आसात, मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान सांगले. सरकाराचे हे येवजणेचो लाव घेवन ती फारीक करतले अशें ताचें म्हणणें. खूब वर्सां जालीं पेंडींग आहा, म्हाका दिसता नियरली 20 years आसतली. आतां OTS स्कीम आयिल्ली आसा. तर म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की चीफ ऑफिसरान एडमिनिस्ट्रेटरान तेजेर इंट्रस्ट घेवचो आनी ते OTS स्किमीच्या अंडर ते पेमेंट करचें. कित्याक तितले आतां जर केलें जाल्यार तें जावन पडटलें. Department and government has come with a very nice scheme of one-time settlement scheme. So I am taking the benefit of this one-time settlement scheme and writing to them to waive off whatever they can do it, so that I can pay the dues regular on time. There has been some electric poles which have disappeared for last 10 years, 20 years, but the regular bills are coming every month. No one has gone to checking whether the electric pole is there or not. Similarly, there were public taps in the earlier years. So once the government has come with the water supply to each and every household, this has been stopped. At least 80% has been stopped, but the bills continue to come. This has been for the last 20 years, I can say. Some electric poles has disappeared in this thing. Some taps. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. दिवचलच्या वरगांव पिळगांव चामुंडेश्वरीचो वर्सुकी कालो व्हडा उमेदीन मनयलो. शुक्रारा जाल्ल्या ह्या काल्या निमतान हजारांनी भाविकांनी देवीचें दर्शन घेतलें. देवीची पालखी व्हड्यान दवरून तळ्यान भोंवडायत. हो खीण पळोवपा खातीर भावीक गर्दी करतात. गोवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातल्या भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेले पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास पूर्ण श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानचो आज कालोत्सव उत्साहान संपन्न झालो. सकाळी पासून रात्रीपर्यंत हजारो भाविकांनी
या ठिकाणी येऊन ओटी बदली गेली. तसेच सकाळी श्रींच्या अभिषेक मूर्तीचे अभिषेक झाले, कुंकुमार्चन झाले आणि जो उत्तर गोव्यातलो प्रसिद्ध असो नौकाविहार हा मोठ्या दिमाखान साजरा केला गेला. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान चर्चिल ब्रदर्साक 2-0 गोलान हारायलो. जोकीम अब्राचे सान 8व्या मिनटाक गोल करून वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक आघाडी मेळोवन दिली. गोवा प्रो लिगांतली ही 5वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. सुरवेक बरो खेळ केल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साक निमाणे कडेन हार खावची पडली. बदली खेळगडो मॅथ्यू कुलासोन 69व्या मिनटाक गोल नोंदोवन वास्को स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली. And that is almost curtains for this Churchill Brothers team. Beautifully chipped by Matthew Colasso into the goal. 2-0 to Vasco Sports Club. The headlines are ringing in the air. Vasco Sports Club 2, Churchill Brothers 0. Defending champions Churchill Brothers. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. भलायकेचे दिश्टीन घटमूट रावपा खातीर दर एकल्यान 1 वर तरी चलप गरजेचे. समाज वावुरपी संतोष फळदेसायान सांगले. बाळ्ळेच्या स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमीक विद्यालयान शुक्रारा मॅरेथॉन सर्तीचे आयोजन केल्ले. बाळ्ळी उच्च माध्यमीक विद्यालया कडल्यान सुरू जाल्ली ही रेस बाळ्ळी 4 रस्ता, शांतादुर्गा देवूळ ते परत बाळ्ळी स्कुला कडेन येवन सोंपली. रेसीच्या उक्तावण सुवाळ्याक संतोष फळदेसाय मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो. 2-3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर आज कोविडाचेर भरपूर हे जाल्ले त्रास जाले लोकांक, थोड्यांक खूब त्रास जाले आनी ते त्रास न काडपाक तुमी फिटनेस उरपा जाय, बॉडी इम्युनिटी वाडयता जाय, धांवपा जाय, एक्सरसायज करपा जाय, योगा करपा जाय आनी हेतूंतल्यान तुमकां कितें तरी प्रॉफीट मेळटलें, फायदो मेळटलो. तर कांय केलें ना. येतात सकाळी उठले होते मोबाईल घेतो तो भुरगो काय ना कांयच फायदो जायना. सकाळी उठून कमीत कमी 1 वर करपाक जाय, धांवपाक जाय. हांव आज सकाळी 4 किलोमीटर चल्ला. तरी म्हजी हें आसा 4 किलोमीटर सकाळी चल्ला. मोबायलाचेर तर फिटनेस दवरले आनी हांव 4 किलोमीटर पळयता. सकाळी उठून 4 किलोमीटर तेज नंतर अर्दो दिवता. बॉडी म्हाका दिसता म्हाका कोवीड जावन असो गेलो आसतलो. गोवा 365 खातीर बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत शेनवारा वातावरण सुकेज आशिल्लें. पणजेंत सगळ्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली. मळब निवळ आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेच उरतले. फुडल्या 5 दिसां खातीर वातावरणा विशीं कसलीच खाशेली सुचोवणी ना. मळब निवळ आसतले. सकाळ फुडें धुके दाटून येतले. शेनवारा वातावरण सुकेच आशिल्ले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या वातावरणात व्हडलोसो बदल जालो ना. पणजे सगळ्यांत उण्या 21 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 5 दिसां खातीर वातावरणाची खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.